Make Goa garbage-free destination. Let us bring good tourists to Goa. There are various reasons. One of the reason is this, that everywhere when the tourist lands, he sees everywhere garbage. Garbage aspak jayna. It has to be clean. You look at other destinations, there is no garbage seen anywhere. Other countries, there is no garbage seen anywhere. They take care of their garbage. Today, the step taken by village panchayat of Kandolin, Kalangut also, Arpananaga also, is a step towards development to keep the village clean. And all the works which they have proposed, not only under WRD, PWD, also JSIDC, all these works will be done. I am there with them to support them hand in hand. I will work with them. I will hear them, whatever they want. इतले सांगू शकता की solutions are there for everything, but we need to work together, use our brains, take positive people who are positively thinking in the interest of the state of Goa and Goans, and work on solutions. And the solution is treating the garbage. Photo काढलो म्हणून solution जायना. तुम्ही कितले जाण एजिटेट केले वचून थिंगा फोटो काढलो जायना. We have to treat. एक टायमान नासले, एम्बुलन्स येयली, तेंच्या वांगडा जो ट्रक जो सेवेज साफ करता तो येयल्लो आहा, टोईंग व्हेकल येयले, इतली वर्सां नासले. सो दे हॅव थॉट पॉझिटिव्ह दॅट ऑल दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर दीस विलेज. ह्या विलेजीक हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावो, हो कोणा खातीर हाडलो तेंच्यांनी? तेणी तुमच्या खातीर हाडलो, फॉर द विलेजर्स. सो इफ विलेजर्स एंड द पंचायत आर ऑन वन लाइन, and whoever is opposing something, if they come and speak over here, हिंगासर जो तर येवन ते उलयत, म्हाका दिसता ही सगळे हेचेर सुटाये येतले. आनी लेट अस ऑल वर्क टुगेदर. इफ वी ऑल वर्क टुगेदर देन थिंग्स आर व्हेरी इजी. आय हॅव रोम्ड अक्रॉस countries to see how they are developing tourism. म्हाका दिसता tourism जे दुसरे कंट्रीनी डेव्हलप जाल्ले आहा, a country like Mauritius, Indonesia, especially Bali and other places are concerned, तेंचे tourism डेव्हलप जाल्ले आहा लोकल लोकां खातीर. लोकल लोक थिंगासर tourism चलयता, and it is not government. Policy is made by the locals. All policies, tourism, बीच असो, बीचा वयर असो, सगळे लोकल करता अलॉंग विथ द विलेज पंचायत. आनी म्हाका दिसता गोंयांनी तेच हा सिस्टम, खाली आमी फॉलो करिना. वी नीड टू फॉलो सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन्स. I have told the chief minister that I am ready to help him to set up more garbage plants in Goa. Garbage is one of the biggest issue. When we talk about garbage, आज कलांगूट जो तर क्लीन आहा, कांदोली जो तर क्लीन आहा, दुसरी एरिया तशी क्लीन ना. पण आमच्या प्लांटाचो फायदो आज सगळ्यांक जाल्लो आहा. रायट फ्रॉम मोर्जी, आरांबोल, केरी अप टू आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सीची पासून गार्बेज सगळी येवन आमच्या हितून ट्रीट जाता. दीस वॉज द ओरिजिनल एग्रीमेंट दॅट नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक आमचो हो प्लांट आमी दितले म्हणून यूज करपाक. सो बियॉन्ड दॅट वी शूड नॉट अलाव एनीबडी. सो वी स्टॉप्ड ऑल द तालिगांव पंचायत एंड सो मेनी अदर पंचायत. जो कार्यक्रम हांगासर जाता, आमचे मित्र जवळचे एकदम मायकल बाब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान हांव वाढदिवस जावच्या पयलींच ताका देवा कडेन मागता की देवान ताका जिवेत शरदहा शतम, म्हणजे देवान ताका 100 वर्सां कांयच दुयेंस नासतना लायफ दिवचें, अशी एक देवा कडेन मागणी करता हांव. जेणे करून कित्याक बऱ्या लोकांनी जगपाची गरज आसा. हेज्या पयलीं इतके आमदार कोळमोटी मतदारसंघान जाले तुमी पळयले आसतले, आनी ह्या आमदाराचें जें कार्य आसा तेंवूय तुमी पळयलां आसतलें. म्हणून हो जो अमुलाग्र असो फरक आसा तो फरक लक्षांत घेवन तुमी ह्या मतदारसंघाचे जे सुदारणाचे नागरीक आसा, जे मतदार आसा, तांकां खबर आसा की ह्या मतदारसंघान कशे बदल जाल्यात ते, आनी ह्या बदलाचो एक मानकरी जो तुमच्या समोर आज आसा. आनी तेच्या माध्यमांतल्यान आज जलस्रोत खात्यान आज जी 2 कामां हांगासर घेतल्या ती जवळ जवळ 4 ते 4.5 कोटीची आसा. आनी अशा तरेची अनेक कामां मार्गी जावपाचें आनी एक 3 कोटीचें काम जी वर्क ऑर्डर आमी जवळ जवळ दिल्ली आसा. वर्क ऑर्डर त्याच बरोबर आनी अशी 20 ते 25 कोटीची कामां हातीन घेतलेली आसा.
तुमचे वर्क ऑर्डरी आमी बेगीन करून दितले